माकड तापाचेर कितें उपाय काडला तो सगळे कडेन पाचूंक जायना म्हूण कितें केला हाचो रिपोर्ट दिवचो असो आदेश सरकाराक कोर्टान दिवचो अशी मागणी याचिकेत आसा। दिवचलेतले शेतकार रोहन जोशीन ही जनहीत याचिका घाल्या। 2016 सालांत 400 परस चड माकड तापाच्यो केशी गोंयांत मेळ्ळ्यात। तशेंच ह्या जोरान 4 जाणांक मरण आयलां अशें याचिकेत नमूद केलां। माकड तापा खातीर 70 तालुक्याक व्हडलो धोको निर्माण जाला। 70तूच सुमार 50,000 माकड आसा। हातूंतल्या कितल्याशाच माकडांक माकड ताप जाला। तांणी जर लोकांचेर अटॅक केलो जाल्यार तांचे पसत जीव वाचोवपाक लोकांक नवे आर्म लायसन्स जाय। जांचे कडेन आसा तांकां रिन्यू करून दिवंक जाय। हे खातीर कोर्टान संबंदीत खात्याक तशे निर्देश दिवचे अशी मागणी याचिकेत आसा। माकडांची संख्या वाडूंक जायना म्हूण राज्य सरकारान कसलीच पावलां उखलूंक ना अशेंय याचिकेत नमूद केलां। सुनावणी वेळार हायकोर्टान पळयलें की माकड ताप वाचूंक जायना म्हूण उपाय करूंक जाय, पूण माकडां विरुद्ध वापरपाक आर्म लायसन्साक परवानगी दिवप वा लायसन्स रिन्यू करप योग्य थारचें ना। हायकोर्टान तामिळनाडूंतल्या जल्लीकट्टूचो विशय घेत जनावरांकूय जगपाचो हक्क आसा अशें सांगलें। पृथ्वी जनावरांची आसा आनी मनीस तांच्या रावपाच्या सैमीक सुवातेंचेर अतिक्रमण करीत आसा, कोर्टान अशेंय निरीक्षण नोंदयलें। हायकोर्टाचें म्हणणें आयकल्या उपरांत याचिकादारान याचिकेंतली आर्म लायसन्सा विशींची लायनी काडपाची परमिशन मागली। हायकोर्टान ताका परमिशन दिली। माकड तापाक आळाबंद घालपाक कितें उपाय केला आनी भविष्यांत ह्या रोगा विशीं कितें प्लॅन केला हें सांगात म्हूण राज्य सरकाराक नोटीस काडल्या। फुडली सुनावणी 7 जूनाक जातली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।